सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता डॉमिनिक आनी वनिता फेर्नांडीस सगळ्या देवान आपल्या दिल्ल्या देण्या पासत दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जेरोनिमो थियोफिलो फेर्नांडीस आनी रोजा मेनिना रॉड्रिगीस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. एझरा डिक्रूज आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो आमकां कोणूय बरें करता कोणूय वायट करता. आमी बरें तें बऱ्यान फारीक करूंक आनी वायट आसा तेंय बऱ्यान फारीक करूंक आयज आमकां उरलो. पूण जायते पावटी आमी बरें आसा तें जायते पावटी वायटान फारीक केलां. उपकार आसात ते अनुपकारपणान फावो केल्यात. आनीक आमी हे भाशेन देवा सारकीं जावंक ना. असल्या चुकीचें हे मिसाची सुरवातेक देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तूंच आमचो बरवसो आनी आमचें बळ. आमी इतलीं वसोक की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाडूंक सदांच आमकां तुजो आधार दी. ही आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. बागीवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेली दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो आमी देवाचे सहकारी म्हूण तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात. कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. आमच्या मुणयारीपणार कोणाचेच गुन्यांव तापिना जावंक आमी कोणाकूच वायट देख दिनाव. पोतेंच जाल्यार सगळ्या वस्तूंनी आमी देवाचे सेवक म्हूण दाखयता. कोश्टां दुखींनी अडचण्यांनी हाल उपद्र्यांनी आमचे जेरमोण मारले तेन्ना आमकां बुणकोनीन घातले तेन्ना आमचेर कळपले तेन्ना तशेंच वावरा कोश्टां मदें वो जागरण आनी उपास आमकां करूंक पडले तेन्ना आमी थीर रावल्या. सादे मनान जाणवायेन महात्मापणान बोलेपणान पवित्र जिणेन असोळ मोगान सोत उलोवन आनी देवाचे पदवेन आमी चल्ल्या. दोनूय हातांनी प्रमाणीकपणाची हातयारां घेवन आमी झुजल्या.
मान तसो बेमान बेआब्रू आनी आब्रू ही आमची गोत. आमकां सोत उलयता आसतनाय आमकां दोंगी कशे आनी आमी सोगले आमकां वळखतात आसतनाय आमकां ओन ओळखी कशे दवरल्यात. तशेंच मोन्नाक पावलोले पूण आमी अजून जिवे आसाव. आमकां मारले बडयलेत तोरूय आमच्या मोन्नाचेर फर्मोण पडूंक ना. आमी दुखां बरीत तोरूय सदांच संतोश बरीत. गरीब तोरूय जायत्यांक गिरेस्त कोत्ताव. आमचे लागीं कांय ना म्हूण आमी दवरलां तोरूय आमचे लागीं सोगलें आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. सर्वेस्पराक रोचून गा नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. इस्रायलाच्या कुळांताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. शेकांचे प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे प्रितुमेर गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोट केली. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, Soy सर्वेस्परा, soy. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. उजवाड म्हजे वाटेचो. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, अशें म्हणलेलें तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो दांताक दांत. पूण हांव तुमकां सांगता, तुका वायट करतल्याक तूं आडाय नाका. कोण तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. कोण तुजें आंगावलें व्हरूंक न्याय सभेन विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चलूंक बोळ करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगातीन चल. तुजे कडेन मागीत ताका दी. आनी तुजे लागीं उश्णें मागून घेवंक सोदता ताका पाट करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता. तुच्या भाव भयणीनो, क्रिस्ती जिवीत म्हणजे कितें? जोयत तें काय एक हार? इज इट अ विक्ट्री ऑर अ डिफीट? थोडी पावटी जेजूची शिकवण आमकां जी जेजू दिता ती आयकत जाल्यार वाचीत जाल्यार दिसता आमकां एक हार घेवपाक धुकळलेली आसात. वी आर बींग पुश्ड टुवर्ड्स डिफीट. आयचेंच वाचप पळोवया. जेजू सांगता तें करूंक भोव अवघड. दोळ्याक दोळो दांताक दांत हो आदलो कायदो वा आदली म्हणणी जंय आमचो नॅचरल इन्स्टिंक्ट मनशांचो आमकां कोणें जरी तर वायट केलें रोखडें परतून आमी दिवपाक जाय.
आमकां कोणें कितें म्हणलें जाल्यार आमी परतून म्हणपाक जाय. आमी जायते पावटी फकाणान पासून एकल्यान कोणाचेर कितें मारलें परतून तें मारपाक जाय. एक इन्स्टिंक्ट आमचो ह्युमन इन्स्टिंक्ट परतून दिवपाक दिसता. आमकां कोणें अपमान केलो, आमकां कोणें लॉज केली जाल्यार रावप. म्हजोय टायम येतलो आनी तेन्ना हांव परतून दितलो. ह्युमन इन्स्टिंक्ट आमचो आनी ते भाशेन आमी करता. पूण जायते पावटी ही क्रिस्ती शिकवण आमी आमच्या जिवितांत घेतल्या. क्रिस्तांव कशीं आमी परतें दिवंक ना. आमकां कोणें वायट केलां, राग आयला भितर, आमकां त्या वक्तार इन्स्टिंक्ट आयला खरो, पूण मागीर आमी थोंड जाता, कांयच म्हणना. आनी जायते पावटी ही शिकवण आमच्या मनान जी आसा ती आमकां आदार करता. जाल्यार जेजू जें कितें सांगता थोडी पावटी संवसारी नदरेन ही एक हार कशी, एक डिफीट कसो. तुज्या उजव्या पोल्यार कोणें मारलो जाल्यार दुसरोय पोलो दाखय. तुज्या आंगावलें कोण व्हरता जाल्यार ताका जुबोय दी. एक कोस तुका चलूंक कोण फोर्स करता जाल्यार 2 कोस चल. कांयच म्हणनाका, परतें फारीक करिनाका. हें पळयत जाल्यार दिसता आमी असोक्त काय, आर वी वीक, आमच्यान जायना परतून दिवपाक. तुवें जरी तर म्हाका कितें म्हणलें जाल्यार, तुवें म्हजें नांव पिड्ड्यार केलां जाल्यार म्हज्यान जायना परतून करूंक. जायते पावटी आमकां दिसता आमचे तियात्रिस्ट भाव, आमचे कांतारां घडपी आसात ते एकामेकाचेर तांसून कांतरां काडटात. हांवें तुजेर काडलां, तूं म्हजेर काडटा. इन्स्टिंक्ट. पूण आमच्यान हें घेवंक जाता काय, कित्याक घेवप? आनी घेयत जाल्यार आमी पिड्ड्यार जालीं काय? भाव भयणीनो, हें जैत क्रिस्ती जैत. आनी जेजून हें जैत मेळोवन दाखयलां. जेन्ना ताका खुर्सार खिडायलो, जरूय ताचो गुन्यांव नासलो, तातूंतल्यान ताणें जैत मेळोवन घेतलें. खुशे मनान तें घेतलें आनी ह्या खुर्सांतल्यान ताणें आमकां जैत दिलें. आनी देखूनच आमकां जण एकल्याक जेन्ना विचून काडल्यात आनी आमकां आपयल्यान, तेन्ना वायट वायटान फारीक करप ना. वायट आसा तें जाता जाल्यार बऱ्यान फारीक कर. आनी वायट आसा तें बऱ्यान जेन्ना फारीक करता तेन्ना आमी ही विक्ट्री, हें जैत दुसरे वाटेन पळयता. बो करून जे कोण वायट आमकां दिवंक सोदतात तांचें सवें रोखडेंच घडये जायना, वेळ लागता. जाल्यार हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां भाग्यून पावलू कोरिंथकारांक आपली दुसरी चीट बरोवन सांगता. तो वेळ, शुभ वेळ येतलोच. आनी शुभ वेळ म्हणटा तो केन्ना? जाल्यार भाग्यून पावलू म्हणटा, शुभ वेळ आतां आयलो. हो शुभ वेळ ही सोडवण मानून घेवपाची. हो शुभ वेळ ही सोडवण दुसऱ्यांकूय दिवपाची. हो शुभ वेळ जैताचो वेळ. जाल्यार आमचे मुखार जरी तर हो शुभ वेळ आयिल्लो आसा जाल्यार तो आतां. बरी धाकटीशी एक स्लोगन आमी म्हणटाली हांव, इफ नॉट नाव देन वेन, इफ नॉट यू देन हू. म्हणटच हें जैत मेळोवपाक जरी तर तुका विचून काडला जाल्यार सर मुखार. आयच्या जबाब स्तोत्रानूय आमी उगडास केला. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. 97वें हें स्तोत्र, साम नंबर 97. जाल्यार सोडवण जी परगट केलेली आसा ती तुवें घेतली? हो प्रश्न. म्हणटच सगलें जें कितें देवान करपाचें आसा तें आमकां केलां. आपली सोडवण देवान परगट केली. शुभ वेळ आमकां दिलो, हांवें घेतला. ह्या शुभ वेळार हांव आजीर जालां. आनी आजीर जावपाक अवघडायो ज्यो आसात त्यो घेवन मुखार वच. थोडे पावटी मार खा, थोडे पावटी घे कितें म्हणटा तें. पवित्र सभेन भाव भयणीनो आमी पळयता ह्या दिसांनी जायत्यो वस्तू घडटात. पवित्र सभेचेर आड जायते उप्रासलेले आसात, भायले तशेंच भितरले. भितरूच रावून पवित्र सभेच्या वडिलांक अपमान करपी आयज जायते आसात. पूण आमचे वडील जे आसात ते परतून कितें दितात तें आयकूंक येना. बो करून आमचे सोशल मिडिया आसा ताचेर जायते विडियो, जायतीं कांतारां. परत्यान मागीर आमचे वडील आसात ते तसलीं कांतारां काडना. न्हय म्हणून त्या फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर, युट्यूबाचेर जाबाबूय बीन दिना. परतून तांचें नांवूय पिड्ड्यार करना. एका पोल्यार मारला, दुसरोय पोलो दाखय.
भाव भयणीनो, ही कृपा आमकां जण एकल्याक दी म्हूण मागुया. आनी भोव करून आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आतां जेन्ना आमकां हो धुमाळो आनिकूय वाडलेलो आसा, दर दिसाक आमी मागपाक गरज. हे जे कोण आमकां सतायतात, आमकां वायट करतात, आमकां धुमाळो दितात, थोडे व्हडल्यान थोडे ल्हवू, थोड्यांचो अजेंडा उक्तो जाल्यार थोड्यांचो अजेंडा हिडन. पूण तातूंत आमकां जरी तर कोण वायट करूंक सोदता जाल्यार तांचे पासत आमी खरीत भाशेन मागुया. तशेंच हाचो अर्थ हो न्हू की कोणूय जरी तर तुजो फायदो काडूंक सोदता जाल्यार ताका फायदो काडूंक दी. दॅर इज जस्टीस, नीत आसा जाल्यार निती पासत उबो राव, निती पासत तुजो ताळो उबार. कित्याक जेजूचेर जेन्ना थापट मारलोलें ताका ताचेर निमणी झट्टी करतात तेन्ना जेजून ताका विचारलें, तुवें म्हजेर थापट कित्याक मारला? म्हणटच प्रश्न करपाक आमकां हक आसा. ओनीत जेन्ना आमचेर घडटा तेन्ना आमचो ताळो उबारपाक आमकां हक आसा. त्याच बरोबर जरी तर आमकां दिसता कांयच जायना जाल्यार आमी डिस्पेर जावप ना, आमी निराशी जावप ना. पूण देवाचेर विस्वास दवरून देव हें सगळें जाग्यार घालतलो शुभ वेळार. देव हें सगळें आमकां आजीर करतलो, सोडवण आमकां परगट करतलोच. हो विस्वास धरून मुखार या. तर हे भेटेन भाव भयणीनो, आमचें जिवीत ह्या उंड्या सोऱ्यान जेजूक उबारुया. आमचे कश्ट, त्रास, धुमाळो सगळें ह्या आल्ताराचेर ह्या उंड्या सोऱ्यांत उबारुया. आमचे दुबाव, आमची भिरांत आसा ती, आमचे धुमाळे आसात ते सगळे ह्या आल्ताराचेर ह्या उंड्या सोऱ्यांत उबारुया आनी ताचे कुडी रोगताच्या जेवणान तो बदलून आमी परतून घेवया. गायन घेऊया C23, पेज नंबर 38. C23. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या मनातले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या आनी आपले पवित्र शुभेच्छा गावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्यांक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा, तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 कल्पनांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. म्हूण स्वर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. म्हूण स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीचे वण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाभारताचो गुटपोर गोठुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन कोणा पुर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तुज्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना शुभ वेळ तो होच तारणाचो वेळ तो होच इफ नॉट नाव देन वेन इफ नॉट यू देन हू आमकां जण एकल्या की कृपा दी म्हूण मागुया आनी बाराबोर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप करतली आमची काकूत कोर देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप करतली आमची काकूत कोर देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप करतली आमकां शांती
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका आयकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण. तुजे सवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनांचो एकवट दिसान दीस वाडय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार कायम घेवया. F7 पेज नंबर 88. F7. Soggiami portungara Conscienzico Gesù Gesù